भाजपाचे दोन उमेदवार 16 तारखेक म्हळ्यार मंगळारा आपापलो उमेदवारी अर्ज दाखल करतले। दक्षिण गोंयची भाजपाची उमेदवार पल्लवी देंपो सकाळी 11 वरांचेर जाल्यार उत्तर गोंयचो उमेदवार श्रीपाद नाईक दनपारां 12:15 वरांचेर आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल करतलो, अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडीन दिली। नॉमिनेशन आमचे दोन्ही उमेदवार जे आसात ते नॉमिनेशन 16 तारखेर आमची दक्षिण गोवा उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास देंपो हांचे सकाळ 11 सुमार जातले आनी नंतर आमचे उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद भाऊ नाईक हांचे उत्तरेच्या कलेक्टर ऑफिसान 12:15 सुमार जातले नॉमिनेशन। कांय लोकांक स्वप्नां पळोवपाची संवय आसा, तशें मुंगेरी लाल के हसीन सपने ते उमेदवार पळयतात आनी ज्या तरेन 2 दीस पयलीं तांचें कारण कशें आसा, ते उमेदवार कितें आसत जाल्यार म्हाका दिसता पत्रकार परिशद घेवप आनी बऱ्या तरेन इंटरव्यू दिली म्हणून लोक मतां मारना आनी खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीचें डबल इंजिनचें सरकार कशें काम करता हें खरें तर तेंच्यांनी बऱ्या तरेन दाखोवन दिलें। कारण सुरवात जी केली तांच्यांनी बस हायर करून पत्रादेवी पासून ते हांगा गेले लोहिया मैदान मडगांव, आनी ज्या तरेन आमच्या केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान गोंयान जो डेव्हलपमेंट विकास केलो मागीर तो रस्ते ब्रिजां म्हणजे ते पत्रादेवी वयता आसतना कोलवाळचें दुसरें ब्रीज, पणजेचें तिसरें ब्रीज आनी जुवारीचें दुसरें ब्रीज, आनी ही तिनूय ब्रिजां जाल्या कारणान आनी बरे रस्ते आसात आनी त्यामुळे ते म्हाका दिसता उत्तर गोंयच्यान दक्षिण गोंयान मातशें बेगीन फास्ट पावले आनी त्यामुळे तांच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा की गोंयचें डबल इंजीन सरकार कशा पद्दतीन काम करता तें। आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय सीट उत्तरेक श्रीपाद भाऊ नाईक आनी दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास देंपो ही पूर्णपणे बहुमतान दोनूय सीट आमची आमी जिखून येतले।